मुखेलमंत्री दोतोर सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत भव्य अशा बिर्ला राधाकृष्ण मंदिराचें उक्तावण आदि शंकराचार्य हांच्यांनी जुवारीनगर सांकवाळ हांगसर केलें। फुडाराक हे देवूळ राज्यांतच न्हय तर देशांतलें सगळ्यांत व्हड आकर्शण जातलें म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हळां। हे देवूळ बांदिल्ले खातीर मंत्री माविन गुदिनोन बिर्ला ग्रुपाचे उपकार आटयल्यात। ह्या देवळाक लागून गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय तांणी उक्तायल्या। देवळाक लागून गोंयाक पर्यटन क्षेत्रांत फायदो जातलो म्हण आमदार संकल्प हांणी म्हळां। RDXGOA खातीर जुवारीनगरच्यान प्रसाद नायक। मच हॅपी दॅट आमचे सांकवाल विलेजीन आमचे गांवान आमच्या ज्युरिडिक्शनान एक बरोसो एक देवूळ येयल्ल्या। हांव हेका लागून आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू द बिर्ला ग्रुप। तांकां लागून हे बरोसो एक देवूळ आमच्या गांवान येयल्ले आसा आनी एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन जातलें आमचे गांवान सुद्दां सांकवाल विलेजीन लोकांक दिसतलो की नॉट ओन्ली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आनी प्लस गोंयचे लोक सुद्दां हिंगा येतले आनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक जगभर लोक हिंगा येतले जेन्ना गोंयान येतले दॅट गोवा इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी पीपल कम टू गोवा सगळे देवूळ विजीट करपाकूच येता नाल्यार आनी बिचीस आसा बाकी सगळे। पण आतां एज अ दुसरे स्टेटीन सुद्दां आमी पयले आसतलो की दुसरे स्टेटीन एक हे आसतलो वंडर्स आसता तशें सेम इट्स लायक अ वंडर इन गोवा। सो people will come in Goa, visit this temple and it will be a very good destination. And once again I'm thankful बिर्ला ग्रुपाक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी एक बरो डेस्टिनेशन आमचे विलेजीन पयला आनी आमचे साठी जे कॉपरेशन तांकां जाय आशिल्लें आमी ऑलवेज तांकां केलें। इवन फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसूं ऑक्युपन्सी आसूं वी ऑलवेज कॉपरेट आमी बऱ्या भशेन तांकां कॉपरेट केलें। हांच्या वतीन तेंच्यांनी खूब बरें टेम्पल आमच्या गोंयांत जुवारीनगर हांगासर तयार केलां। म्हाका दिसता देशांतलें एक आकर्शण हे बिर्ला टेम्पल करतले। राधाकृष्ण टेम्पलाच्या आयज प्राणप्रतिष्ठान जगद्गुरू आद्य शंकराचार्यजी हांच्या हस्ते ताची प्राणप्रतिष्ठान जाली सगळ्या गोंयकारांक आनी आमकां प्राऊड फील जाय सारकें हें टेम्पल आसा। म्हाका दिसता आयच्यान हें टेम्पल लोकां खातीर उगडें जाल्लें आसा। हांव गोंय सरकारच्या वतीनय बी हें टेम्पल बिर्ला ग्रुपान गोंयांत येदें मोठें टेम्पल एक ब्युटिफूल टेम्पल हांगासर केलें त्या खातीर तांकांय धन्यवाद म्हणटा। आद्य शंकराचार्य जगद्गुरू शंकराचार्यजी हांचे खूब हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा। तांच्यांनी स्वता येवन ह्या टेम्पलाचें प्राण प्रतिश्ठान केली। राधाकृष्णाचें हें टेम्पल म्हाका दिसता देशांतली जी व्हडली टेम्पल्स आसा जशें दिल्लीतलें लोटस टेम्पल आसा त्या धर्तीचेर हें टेम्पल जें आसा इन फ्युचर नांवार रुपाक येतलें। देव बरें बघता की आमचे मुर्मुगांव तालुक्यान येदे व्हडले देवूळ उबे जाल्ले आसा राधाकृष्णाचे आनी एक आमकां एक प्राऊड मुवमेंट कित्याक आयज ह्या देवळाच्या निमतान आमी पळयता जेन्ना आमी भायरच्या गांवांन वयताले दिल्ली जावं बेंगलोर हैदराबाद थंय आमी ह्या देवळांनी वयताले। आयज सगळे जितले ट्युरिस्ट गोंयान एक ट्युरिस्ट स्टेट म्हणून आमी जाणो जाता आनी जेन्ना ट्युरिस्ट स्टेट आमी गोंयान म्हणटा तेन्ना चडांत चड म्हाका दिसता ह्या देवळाक लागून आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याचो प्रगती जातली कित्याक हांगा जितले ट्युरिस्ट येतले आतां स्पेशली देवळानूय येतले पळोवपाक लागून। सो हेज्या लागून म्हाका दिसता आमकां फायदोय आसा ट्युरिजम सायडीकसूनय फायदो जातलो तसोच लोकल्सांकूय फायदो जातलो कित्याक हे देवूळ एक हांगा आमचे एक मुर्मुगांव तालुक्यान येयल्लें आसा आनी एक बरी प्रकारचे देवूळ बांदलेलें आसा आनी हेज्या लागून मुद्दाम आयज आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित आसलेलो तसोच आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सर माविन गुदिनो आयज उपस्थित आसलेले। हे देवूळ येयले उपरांत हिंगा म्हाका दिसता एक चित्रच बदलतलें आनी बदललेलें आसा। रातचे सुद्दां हिंगा लायटींग जे केल्लें आसा एस्थेटीक लायटींग म्हाका दिसता खूंय इतले बरे प्रमाणान लायटींग केल्लें दिसना। आतां आमी हे ट्युरिस्ट मॅप ऑफ गोवा जे आमचे सायट दाखयता तिंगाय आमी हे इन्क्लूड करपाक केल्लें आसा। तिंगा एकदां ही सायट ट्युरिस्टान विजीट करपा सारकी केलें म्हणटच म्हाका दिसता चडूय लोक जायते हांगा पावतले आनी खरें एक बरें देवूळ पळोवपाक मेळटलें। आनी हांव कुमारमंगलम बिर्ला ताका मुद्दम देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां की तेणें एप्रुवल मेळ्ळे उपरांत म्हणजे म्हाका याद आसा मे 17, 2021 आमी बुन्यादीचो फातर घातलेलो तेन्ना कोवीड आशिल्लें आनी हे एक्चुली कोवीड पिरियडान हें मंदीर तेणी बांदलां आनी तेन्ना
आमी वर्च्युअली मिटींग केल्ली. ताका थोडे एप्रुवल मेळनासले, म्हाका तांकां फट करून एप्रुवल दिवपाकूय एक संदी मेळ्ळी आनी तेन्ना म्हाका दिसता सगळे कॉपरेट जावन बेग्याचे बेगी तेणी हें मंदीर जें बांदलां, बिर्ला मंदीर, म्हाका दिसता गोंयचे खातीर एक हांव समजता वन ऑफ द वंडर्स फॉर गोवा वे पीपल हॅव टू विजीट. I think after this temple has been built, I think like Goa, people come for the beaches, people come for the temples, people come for the churches, people come for Goa's heritage. So this is one of the thing which will be a standout, especially in this part of Goa, and it is going to have footfalls of tourists coming, not only from entire Goa, not only from rest of the country, but from the whole world. And that is what the Birla family always does. Whatever they do, it has class. They do with a touch of class, and that's why everyone loves to go to their temples also. And it is ultimately a prayer house where people try to connect with the God, the person right above.